क्रिस्तांव थोडे पंगड असतात आणि त्या पंगडाचे थोडे जण लाद्रामाच्या घरा आयले. लाद्रामाक कान आयकूनचे येयल्ले उणे. ह्या पंगडाच्यांची संवय आसा कोणी मेळ्ळ्यार तांणी विचारचें, तुका सडवण मेळ्ळ्या गी, तुका जेजू मेळ्ळा गी, तूं परत्यान जल्मालाय गी, तुका मेल्यार सर्ग मेळत गी, सर्गींच्या बुकान तुजें नांव बरयलां गी, तुजें जिवीत बदल्लां गी, अशें सवालां विचारतात. दोग जाण हे पंगडाचे आयिल्ले लाद्रामा लागीं विचारूंक तांणी सुरू केलें, तुका जेजू मेळ्ळा गी, तुका सर्ग मेळटा गी, तुजें नांव सर्गार बरोवन आसा गी, तुका सडवण मेळ्ळ्या गी, अशें सवालां विचारता आसतना लाद्राम पयलेंच खंती बेजारायत आसलो. ताका कान आयकोनचें उणें जाल्लें, ताका कांय समा आयकोना, पूण एक ताका आयकलें, सोडवण मेळ्ळ्या गी. तितल्यार ताका आयकलें दुसऱ्यांच, कार्मीण मेळ्ळ्या गी. आनी ताणें चिंतलें तांकां कार्मीण मेळ्ळ्या कोणा. तितल्यार ताणें तांकां विचारलें, तुमकां मेळ्ळ्या गी म्हणून. तितल्यार तांणी म्हणलें, आमकां मेळ्ळ्या, आमकां सोडवण मेळ्ळ्या, तुका मेळ्ळ्या गी. तितल्यार लाद्रामान रडोवंक सुरू केलें, कित्याक ताणें चिंतलें हे सांगून आसात तांकां कार्मीण मेळ्ळा आनी म्हाका मेळोना. देखून ताणें रडिल्लें पळोवन आनी चिंतलें, ओ लाद्राम नीज जावन पातक रडोवन जिणी बदलून आतां सडवण जोडूंक तयार जाला. देखून तांणी म्हळें, ये आमच्या सांगाता, तुका आमी आतांच सडवण मेळा अशें करता म्हणून सांगून ताका आपूण व्हरता आसतना परतून सडवण म्हणटा आसतना लाद्रामाक एकच आयकता, कार्मीण कार्मीण म्हणून. आनी हो कार्मीण मेळटा म्हणल्या उमेदीन तांचे सांगाता रडोवन म्हणल्या बरी बेसरलो. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक. देवाची कृपा दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे आमकां समेस्तांक एकामेका थंय एकवटायता आनी आमच्या एकवटांत समया जेजूच्या हजरपणाचो आनी ताच्या आशिर्वादांचो आमी अनुभव करता. तर एक गीत गावन आमी ही मागण्याचो वेळ आरंभ करया. सोदून तुका आयलो सोमिया तुज्या घरी पावलो, सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो, काळो कांथावन तकलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो, काळो कांतान उजवाडाक पावय म्हाका, असथातान सताक वाट दाखय म्हाका, मरणांतान जिविताक उतरय म्हाका, तुजे वाटेन सदांच दायेन चलय म्हाका, सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो, काळो कांथावन थकलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो. वय सोमिया जेजू तुजे थंय आसा आत्म्याचो उजवाड, आमच्या काळजाचो उजवाड, आमच्या मोतीचो उजवाड, आमच्या जिविताचो उजवाड, तो सोदून आमी तुज्या सरशी आयल्या. सोमिया दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम विक्षण करच्या सर विक्षकांचेर, म्हज्या भावा भयणीचेर, म्हज्या इश्ट इश्टिणीचेर भरपूर आशिर्वाद घाल बापा. वय बापा आमच्या जिवितांत विविध तरांचो काळोख आसा बापा, भिरांतीचो, खावजिणेचो, आपाधैर्याचो, पिडेशिडेचो, दुखीचो, नालिसायाचो, लजेचो, आमच्या पातकांचो, बेविस्वासपणाचो, आमच्या दुबावाचो. आडवाट्यान आमी गेल्या बापा, तुका सणून आमी पयस केल्या बापा, काळोखांत आमी ससपल्या बापा, पूण बापा तूं आमकां परतून तुजे सरशी फाटीं आपयताय. कित्याक बापा तुवें आमकां विंचलाय बापा, पृथ्वेचो उजवाड जावं, हेरांक उजवाड दिवंक आनी बापा सगळ्यांक जिविताची वाट दाखोवंक बापा तुवें आमकां विंचलाय. तर बापा तुज्या उजवाडान आमकां परतून भर बापा. बापा आमी हर एकल्यानी तुज्या दैवीक कृपेचो अनुभव जोडी शंकर बापा. हर एका गरजांनी तूं आमकां पाव बापा. आमची दुखां पसून काड, आमची खंत बेजाराय पयस कर. आमकां आध्यात्मीक वाडावळ दी बापा. आमच्या जिवितांत आमी बापा आध्यात्मीक रितीनी वर्तें जाय शंकर. संवसारी रितीनी बापा कितेंच उणें पडोवंक सोडिनाका. बरी भलायकी, मोतीची शांती, समाधान, काळजांत आमच्या बरोवन ओमतोचे बापा मोग, हातापायांक बोळ भलायकी, हर पिडे शिडेतावन सुटका, सर देंवसारच्या सैतानाच्या बंदडीतावन सुटका, सर वायट सवयतावन सुटका, अपुरबायेचें यशस्वी
बरें जिवीत जीवन बापा सासणीक जिविताच्या वाटेन आमी हरी एकल्यांनी सुरक्षीत फुडें सरा शंकर बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमी मागता आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचेय सवे आसो. जुवा प्रमाणे समिया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. Gospel of John chapter 3 verses 1 to 8. If you have Holy Bible, please open the Holy Bible. तुमचं पवित्र पुस्तक तुम्ही उक्ते करियेत. जो हांव सवांजेल तुम्ही काढा. तिसऱ्या वस्वरान पहिल्या वळीत तावन 8वी वळ पर्यंत. फारिजेवाच्या वर्गांतलो निकोदेम नांवाचो जुदेवांचो अधिकारी एक राती जेजू सरशी येवन म्हणालो, मेस्त्री तूं देवान धाडलेलो शिकवणदार म्हूण आमी जाणाव. आपणा सवे देव आसल्या करीत तूं करताय तसली आसर्यां कोणाच्यानी करूंक साध्य ना. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सतस हांव तुका सांगता, परत्यान जल्माल्या करीत कोणाच्यानच देवाचें राज्य पळोवंक सांगचें ना. निकोदेम ताका म्हणालो, मनशान म्हातारो जातच परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कशें? आपल्या आवयच्या कुशीन परत्यान रिगोवन ताणें जल्म घेवयेतवे. जेजून जाप दिली, सतस हांव तुका सांगता, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मल्या करीत कोणूच देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक शकचो ना. रक्ता मासात हांव जल्माता तें रक्ता मासत, आत्म्यांत हांव जल्माता तें आत्मीक स्वरुपाचें. तुमी परत्यान जल्माताय म्हणून हांवें सांगलें देखून अजाप पावनाका. वारें आपणा खुशी आसा थंय वळटा तसो आवाज तुका आयकता, तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंयसर तो वेता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्या थंय अशेंच घडटा. देवाचें उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. शुभ वार्ता वाचून बगसूं पातका आमची वाडोवंक भावार्थ आमच्या समिया जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचें न्हू. लाद्राम आनी कार्मीणबाय काजर जावन सांगता आसली, पूण लाद्रामाचे उपाद्र सोसूंक जायनासतना एक पोटी कार्मीणबाय धांवन गेली आनी तितल्यार लाद्राम बारीस बेजारायेन ताच्या घरा आसलो. क्रिस्तांव थोडे पंगड आसतात आनी त्या पंगडाचे थोडे जण लाद्रामाच्या घरा आयले. लाद्रामाक कान आयकूनचे इल्ले उणें. ह्या पंगडाच्यांची संवय आसा, कोणी मेळ्ळ्यार तांणी विचारचें, तुका सोडवण मेळ्ळ्या गी, तुका जेजू मेळ्ळा गी, तूं परत्यान जल्मालाय गी, तुका मेल्यार सर्ग मेळत गी, सर्गींच्या बुकान तुजें नांव बरयलां गी, तुजें जिवीत बदल्लां गी, अशें सवालां विचारतात. दोग जाण हे पंगडाचे आयिल्ले लाद्रामा लागीं विचारूंक तांणी सुरू केलें, तुका जेजू मेळ्ळा गी, तुका सर्ग मेळटा गी, तुजें नांव सर्गार बरोवन आसा गी, तुका सोडवण मेळ्ळ्या गी, अशें सबार सवालां विचारता आसतना लाद्राम पयलेंच खंती बेजारायत आसलो. ताका कान आयकूनचें उणें जाल्लें, ताका कांय समा आयकोना, पूण एक ताका आयकलें, सोडवण मेळ्ळ्या गी. तितल्यार ताका आयकलें दुसरेंच, कार्मीण मेळ्ळ्या गी. आनी ताणें चिंतलें तांकां कार्मीण मेळ्ळ्या कोणा. तितल्यार ताणें तांकां विचारलें, तुमकां मेळ्ळ्या गी म्हणून. तितल्यार ताणें म्हणलें, आमकां मेळ्ळ्या, आमकां सोडवण मेळ्ळ्या, तुका मेळ्ळ्या गी. तितल्यार लाद्रामान रडोवंक सुरू केलें, कित्याक ताणें चिंतलें हे सांगून आसात तांकां कार्मीण मेळ्ळां आनी म्हाका मेळोना. देखून ताणें रडयल्लें पळोवन आनी चिंतलें, हो लाद्राम नीज जावन पातक रडोवन जिणी बदलून आतां सोडवण जोडूंक तयार जाला. देखून ताणें म्हळें, ये आमच्या सांगाता, तुका आमी आतांच सोडवण मेळा अशें करता म्हणून सांगून ताका आपूण व्हरता आसतना परतून परतून सोडवण म्हणटा आसतना लाद्रामाक एकच आयकता, कार्मीण कार्मीण म्हणून. आनी हो कार्मीण मेळटा म्हणल्या उमेदीन तांचे सांगता रडोवन म्हणल्या बरी बेसरलो. वेता आसतना हांणी ताका सुवार्ते विशयांत, जेजू विशयांत, सोडवण विशयांत जायते संगती सांगूंक सुरू केले, पूण लाद्रामाक कांयच आयकना, ताचे कान केप्पे जाल्ले. आनी उपरांत एका तळ्या लागीं तांणी आपूण व्हेलें. त्या तळ्यांत बुडोवन काडचें हाका आनी परतून ताका जल्म दिवचो आनी परतून ताका बाप्तिस्म दिवचो म्हूण तांची आलोचना. उदकाक व्हेल्लेंच लाद्राम आनीक सड व्हडल्या तळ्यान रडोवंक सुरू केलें. ताणें चिंतलें कार्मीण उदकांत बुडोवन मेल्या कोणा म्हण, पूण हांणी चिंतलें हो पातक रडटा कोणा म्हण. तळ्या भितर व्हेलें आनी ताका उदकांत बुडोवंक सांगलें. ताच्या माथ्यार हात दवरून ताका धन बुडयलें. बुडतस लाद्राम थंयसर एक कापड मेळ्ळें. ताणें त्या उदकांत ताका कितें म्हूण कळना, तें कापड ताच्या हातां मेळिल्लें. ताणें चिंतलें हें खंय कार्मिणाचेंच कापड म्हणून. तो तक्षण भायर येयलो उदकांतलो आनी ताका राग आयलो हांचो. ताणें चिंतलें आनीच वन कार्मिणाक उदकांत बुडयला आनी आतां म्हाकाय उदकांत बुडोवन म्हाका लगाड काडटा म्हूण. ताणें तांची गोमटी धरली आनी ते भियान
धांवंक तांणी सुरू केलें. वो तांची पाट सोडिनासतना ताच्या फाटल्यान धांवलो आनी तांकां दोगांयकी धਰਨ घटमूट मनीस तो लदराम रयत तो ताणें व्हरून तांकां पुलीस स्टेशनार व्हरून पुलिसांच्या हातांत दिलें आनी म्हळें म्हज्या पयले कार्मिणाक तांणी लगाट काडला, उदकांत बुडयलां आनी आतां म्हाकाय बुडोवंक पडलें. धरा ताका आनी जैलांत घाला आनी मोगाच्यान तांकां दोगांयकी जैलांत बसचें पडलें. उपरांत तन करता आसतना पुलिसांक कळ्ळें हाका समा कान आयकनात, ते सोडवण्या विशयांत उलोवनासले, वो कार्मिणी विशयांत उलोवनासलो. मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत आमी सबार पंगडा विशयांत आयकलां. तुमी आयकलां जावं पुरो, न्यू लायफ, पेंटेकॉस्टल, बॉर्न अगेन, बॅप्टिस्ट, प्रोटेस्टंट, फुल गॉस्पल, इम्मान्युएल द किंग, जेहोवा विटनेस, अशें जायते पंगडा विशयांत आयकलां जावंक पुरो. हे पंगड कितें आनी हे पंगड कोण? आनी तांचे पैकी आतां कातोलीक, आनी कातोलीक म्हळ्यार आनी एक पंगड की क्रिस्तांव पैकी. ह्या विशयान जायतीं सवालां आमकां उदोवंक पुरो. आनी ह्या सवालांक मोगाचें न्हू जावप मेळटा पवित्र पुस्तकांत जुवांच्या वांजेलांत 3ऱ्या वसरान पयल्या वळींत फारिजेवांच्या वर्गांतलो निकोदेम नांवाचो जुदेवांचो अधिकारी एक राती जेजू सरशी येवन म्हणालो, मेस्त्री तूं देवान धाडलेलो शिकवणदार म्हण आमी जाणाव. आपणा सवें देव आसल्या करीत तूं करताय तसली आसर्यां कोणायच्यानी करूंक साध्य ना. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सतत हांव तुका सांगता, परत्यान जल्मल्या करीत कोणेंच देवाचें राज्य पळोवंक तांचें ना. आनी आतां निकोदेम एक फारिजेव म्हळ्यार पवित्र पुस्तक वाचलो व्यक्ती, शास्त्री, ताचेर अध्ययन केल्लो व्यक्ती, गूण नियाळाचो चिंतपाचो वरोवणदार व्यक्ती, समाजेंत एक बरें नांव आशिल्लो व्यक्ती, शिकलोलो जाणारी मनीस. आनी तो जेरुसलेमाच्या देवाळाच्या सानेद्रीन सभेचो तो एक सांदो, घनाचो मानाचो व्यक्ती हो. तरी हो जेजूची शिकवण आयकता आनी जेजून केल्ल्या अजापां विस्मितां विशयान जाणा जाता. आनी ताका पवित्र आत्मो ताच्या काळजांत संदेश दिता की जेजू देवा थावन आयिल्लो एक सोडवणदार, देवा थावन आयिल्लो देवावत मनीस, देवाच्या शक्तीन सगळीं अजापां विस्मितां करता. तर ताच्या लागीं गेल्यार देवाची वळख मेळटा, जिविताचो अर्थ समजता, सोडवण मेळटा, सासणीक जिवीत मेळटा म्हूण तो सतमातलो. पूण उक्त्यान सकाळां हुजीर सांगूंक तो भियेलो, कित्याक जुदेव जेजूक कांटळटले, जेजूचो विरोध करतले, जेजूक आडपाय दितले. आनी हो सानेद्रीन सभेचो देखून उक्त्यान सानेद्रीन सभेंत जेजू तर्फेन उलोवंक निकोदेम भियेलो. 4 जाणां मुखार जेजूचो शिश्य, जेजूचो बाटलावदार म्हणून सांगूंक तो भियेलो. उक्त्यान 4 जाणां मुखार लोकां सांगाता मेळोन जेजूची शिकवण आयकूंक तो भियेलो. देखून रातीक जेजू लागीं गेलो. देखून जेजू ताका म्हणटा, तुवें परत्यान जल्मल्या खरीत देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक तुका जावचें ना. ताचो अर्थ, जे कितें हांव आनी तूं पातयेता म्हज्या मोगाचें न्हू, जे कितें आमी पातयेता तें उक्त्यान उसारन त्या प्रमाणे जियोंक साध्य जायचें जाल्यार आमी परतून जल्मा जाय. परतून जल्मावचें, ताका म्हणटात बॉर्न अगेन. थोड्या पंगडाच्यांनी तुका विचारचें आसा, तूं परतून जल्मा लायगी. ताचो अर्थ कितें, जे कितें तूं सतमनताय तें उक्त्यान परगट करूंक तुका धैर्य आसा गी. जे कितें तूं सतमनताय, जे कितें खरें, जे कितें सत तूं पातयेताय त्या प्रमाणे जियोंक तुका साध्य जाता गी. ती सकत तुजे लागीं आसा गी. सर्गा विशयान पातयेता आमी, देवा विशयांत आमी पातयेता, सुवार्ता पातयेता. जेजू जल्मलो आमच्या खातीर, देवाचो पुत्र आमच्या खातीर कुरसार मेलो, तो पुनर्जीवन जाला. ताच्या पुनर्जीवनपणांत आमी भागीदार जाता, सासणां जियेता. हें परगट करूंक आनी त्या प्रमाणे जियोंक तुका साध्य जाता गी. ताका साध्य जाल्यार तूं परत्यान जल्मल्लो व्यक्ती, तुका नीजपणी खरो बाप्तिस्म मेळ्ळा. मोगाचें न्हू, आमकां बाप्तिस्म मेळटा. बाप्तिस्म म्हणलो शब्द खंयच्यान येता? बाप्तिस्म म्हणलो शब्द ग्रीक शब्द थावन येता. बाप्तिस्म खाणगेचेच गी थोड्यांनी विचारचें आसा. बाप्तिस्म खाणगेचेच कित्याक? हांवें आनी तुवें
ह्या पवित्र सभेन ठरायिल्लें न्ही बाप्तीस घे जाय म्हणून देवाचीच मांडावळ देवाची येवजण जेजू ह्या संवसाराक येवच्या पयलेंच जुवांव बाप्तिस्तान बाप्तिस्म सुरू केल्लो आनी जेजू सर्गार चडोन वेच्या पयलें आपोस्तल कृत्या बुकान पयल्या वस्वरान 5व्या वळीर ताच्या आपोस्तलान ताच्या पाटलावतारान सांगता जुवांवन तुमकां उदकान पवित्र स्नान केलें पूण बेगीनच तुमी पवित्र आत्म्यान स्नान घेतल्यात उदकान पवित्र स्नान जुवांवन दिवंक सुरू केलें जेजूनी पवित्र स्नान दिलें पूण जेजू आशेतलो ताच्या पाटलावतारांनी पवित्र आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतलें आनी तें पवित्र स्नान तांणी पेंतेकोस्ताच्या दिसा घेतलें म्हळ्यार ताचें जिवीत संपूर्ण तरान बदल्लें बाप्तिस्म म्हळ्यार उदकांत बुडोवन समळ्ळो अर्थ जाता स्नान घेवन समळ्ळो अर्थ जाता नितळ जावन समळ्ळो अर्थ जाता नवें जिवीत आपणावचें म्हणल्यार अर्थ जाता थोड्या जाणांनी हेंच चिंतप घेवन आपूण क्रिस्तांव तरी आपूण बाप्तिस्म घेतलो व्यक्ती म्हणजे बॅप्टिस्ट हांव एक बॅप्टिस्ट म्हळ्यार हांव बाप्तिस्म घेतलो व्यक्ती म्हणजे रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 6व्या वस्वरांत 11व्या वळीर सांत पावला मुखांतर देवाचें उतर म्हणटा आमी पातकाक मरोन पवित्रपणा खातीर नव्यान जल्मोवच्या खातीर आमी बाप्तिस्म घेता आमी पातकाक मरता पवित्रपणाक आमी नव्यान उरता बाप्तिस्माचो अर्थ तो आमच्या पातकी सैमाक आमच्या फाटल्या जिविताच्या सैमाक आमच्या पुर्वजांत तावन आयिल्ल्या त्या पातकी सैमाक आपूण मरता आनी सोम्या जेजू क्रिस्त थंय म्हाका मेळच्या त्या नव्या जिविताक हांव उदेता आनी आतां एका पंगडाचे बॅप्टिस्ट म्हणटात आमी बाप्तिस्म घेतले व्यक्ती आनी आमी हेरांक बाप्तिस्म दिवंक हर आमी प्रयत्न करता पेंटेकोस्टल्स म्हणटात आमी पवित्र आत्म्यान भरलेले व्यक्ती पवित्र आत्म्यान भरोवन आमी सुवार्ता प्रगट करता पेंटेकोस्टलचेय क्रिस्तांव बॅप्टिस्टूय क्रिस्तांव न्यू लायफाचे म्हणटात जेजून सांगलां तर परतून जल्मल्ल्या खरीत म्हळ्यार नवें जिवीत जडल्या शिवाय आमी क्रिस्तांव न्ही आमी केवळ ल्हान आसतना बाप्तिस्म घेतल्या पावना नवें जिवीत जियेचें जेहोवा विटनेसाचे म्हणटात जेहोवा म्हळ्यार सर्वेस्पर देव सर्वेस्पर देव म्हज्या जिवितांत आसा तो म्हजो सोडवणदार ताणें म्हाका रचला तो म्हजो बाप तर हांवें ताका परगट करची ताका साक्ष दिल्यार मात्र हांव न्ही खरो क्रिस्तांव फूल डे गॉस्पल म्हणले आसात म्हणजे संपूर्ण वांजेलाची व्यक्ती जेजून आमकां म्हळा नियमशास्त्र रद्द करूंक हांव येवना तें संपूर्ण परिपूर्ण करूंक हांव आयलां तशें म्हळ्यार एक खरो नीज क्रिस्तांव म्हळ्यार सुवार्ते प्रमाणे जियेचें शुभ वर्तमाना प्रमाणे जियेचें जेजून दिल्ल्या शिकवण्या प्रमाणे जियेचें नाजाल्यार तो खरो क्रिस्तांव न्ही इव्हँजलिस्ट म्हणटात जेजून आमकां सुवार्ता प्रगट केल्या इव्हँजलिस्ट म्हळ्यार वांजेल म्हाका प्रगट जाला तो वांजेल हांवें प्रगट करून गेल्या मात्र हांव अशें खरो क्रिस्तांव अशें मोगाच्यान जायते पंगडाचे तांचे शिकवण तांचे मनोभाव तांचे चिंतप सारकें म्हणटात आनी आतां कॅथोलीक म्हळ्यार कितें कॅथोलीक म्हळ्यार कॅथोलिकोस म्हळ्यार ग्रीक शब्दांतल्यान आयला कॅथोलिकोस म्हळ्यार सार्वत्रीक सगळ्यांक आटापुंचें सगळ्यांक वेंगोवचें म्हणजे कॅथोलीक पवित्र सभा सोम्या जेजूनच स्थापन केल्ली सांत पेद्रूक सोम्या जेजून आपल्या कुरपेतय खडाप केलें कुरपेचें खडाप देवाच्या सक्तेचें खडाप देवाच्या आशिर्वादाच्या बेसांवाचें खडाप आनी त्या खडपाचेर ताणें पवित्र सभा बांदून हाडली सांत पेद्रू पयलो पाप साहेब जालो पवित्र सभेचो ताजे उपरांत आतांचो पाप साहेब फ्रांसीस पर्यंत पवित्र सभा मुंदरसून आयल्या ही पवित्र सभा कॅथोलीक पवित्र सभा म्हणजे कॅथोलीक पवित्र सभा सकट संगती आटापता आमी क्रिस्तांव म्हणल्यानी न्यू लायफी जायचे बॉर्न अगेनय जायचे परतूनय जल्माचे इव्हँजलिस्ट जायचे सुवार्ता जोडीचे आनी सुवार्ता प्रगट करीचे बॅप्टिस्ट जायचे आमकां बाप्तिस्मा मेळ्ळा म्हूण आमी समजचे आनी हेरांक आमी बाप्तिस्म दिवंक हर प्रयत्न आमी करीचे पेंटेकोस्टल जायचे पवित्र आत्म्यान भरलेले व्यक्ती जायचे फूल गॉस्पल जेजूची शुभ वार्ता सुवार्ता संपूर्ण तरान समजून घेवन त्या प्रमाणे जियोवचे व्यक्ती जायचे आनी हर एक भावार्थाची सतां हर एक जेजून शिकयल्ली ती सतां आटापुंचे तसले व्यक्ती जायचे त्या दाडा आमी म्हणटा हांव एक कॅथोलीक
देखून म्हाका न्हू खंयच्याय पंगडाचे येवन तुका आड वाटेन व्हरूंक तुका आठ वाटेन व्हरूंक तुका साध्य जावचें ना जेन्ना तुजो भावार्थ तूं बरो करून समजून घेताय. तूं एक कातोलीक. थोडीं जाणां चूक समजून पुरो रोमन कॅथलीक म्हणून. आमचो पाप साहेब रोमान रावता देखून देखून रोमन कॅथलीक म्हणटा हांव. पूण रोमन ते रोम जायचे म्हणून ना. कातोलीक आमी जाल्यार पुरो. रोमाचे आमी जावची गरज ना. कातोलीक आमी जावन सोमया थंय एकवटान आमी रावचे. देखून आमी सोर एकच जावन आसा. हेंच सत पवित्र पुस्तकांत मोगाचें न्हू आमकां उगडापें जाता. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4थ्या वसरांत 5व्या आनी 6व्या वडीर तुमकां समेस्तांक एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्नान आनी 6वी वळ म्हणटा एकच देव तो एकलो समेस्तांचो बाप सगळ्यां प्रास व्हरतो तो सर्व मुखांतर वावरता आनी समेस्तां थंय तो जियेता. देखून मोगाचें न्हू आमी सर क्रिस्तांव एकच. पेंटेकॉस्टल दुसरे, न्यू लायफाचे दुसरे, बॉर्न अगेन दुसरे आनी फुल गॉस्पल चर्च दुसरे ना. आमी सोर एक. आमी सोर मोगाचें न्हू काथोलीक. असलो नो भाव मुजे थंय तुजे थंय येसय. आमी सर्वांनी बाप्तिस्मा थंय आमकां मेळलेली कृपा आमी जोड घेवन देवाक मानवच्या रितीन आमी सांगाता मेळोन जियेसय. देखून मोगाचें न्हू कसलोय एक मनस्तापाची चिंतना खंयच्याय पंगडा विशयांत आसले आमचे मतींतल्यान काडया. आमी सर एक जावया. आमची कातोलीक पवित्र सभा मोगाचें न्हू आमी फुटोवची नाका. विविंगड जावचे बरी करची नाका. पूण मोगाचें न्हू थोडे जाण तशें करूंक हर प्रयत्न करतात. कित्याक ते करतात? कित्याक तांचे थंय तो स्वार्थ भरला. ह्या विशयांत मोगाचें कितली अपुरबायेची समजणी आमकां मेळटा. थंयसर फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या अवस्वरांत 18व्या वळीर तावन सांब पावला मुखांतर देवाचें उतर म्हणटा कारण हाचे पयलें हांवें सबार फावटी तुमकां सांगलां आतां रडोन परत्यान तें सांगता जायते जाणां आपल्या साली वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले बरी म्हाका चलतात. नास तांचे अंत्यावस्था म्हणयत. तांचें पोटूच तांचो देव. लोजोंक फाव जाल्ल्या कृत्यांची ती बडाय उलयतात. संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतीक ती मोल बांदिनात. थोडे जाण मोगाचें न्हू तांचेंच रास जायचे, तांचेंच घरां जायचे, तांचेच आस्त बदीक जायचे. देखून थोडे जाण कातोलीक पवित्र सभा सोडून वेतात. तांचेच एक रांद बांदतात. तेच बीस म्हणटात, तेच बापसाहेब म्हणटात. न्ही खऱ्या बापसाहेबाक ते खाल जावंक तयार नात. इगर्ज ते खाल जावंक तयार नात. पूण इगर्जमतीचे रुली रेगुलर आनी ते लोकांक दाखोवच्या रितीन ते जियेतात. बायल्यान मात्र एक बायलीं वस्त्रां न्हेसोन ते भाग्यवंत मागण्याचे मनीस म्हूण सांगून थोड्यांक मोगाचें न्हू ते भुलयतात. ह्या विशयांत ती मोगाचें पवित्र पुस्तक आमकां बरी आमकां समजयता. तिमोथीक बरयल्ल्या 2ऱ्या पत्रांत 3ऱ्या अवस्वरांत 1ल्या वळीर 2 तिमोथी चॅप्टर 3 वर्स 1 एंड द फॉलोइंग. मोगाचें आमी चित दिवन हें आयकूंक जाय आनी आमी वाचूंक जाय. इतलें सदांच उडासोरा शेवटीच्या काळार विशेष कश्ट आनी अडचणीचे दीस येतले. तवळ मनीस जातले स्वार्थी, दुडवाक लाभदल्ले, गर्वी, हंकारी आनी हेरांचे निंदा करतले. तुमी आयकतात न्ही थोड्यांचे सर्मांत असली निंदा आसता. हेरांक हलकून उलोवचें, हेरांक सकला घालून उलोवचें. आपुणूच व्हड म्हणल्या बरी आपणाची तालेंत आपणाची देणी दाखोवन व्हड गर्व हंकार तांणी दाखोवचो. देवसारान सैतानान लुसिफेरान तेंच केल्लें जावन आसता. देखून ताणें सर्ग होगडायलो. देखून म्हाका सबार जाण कातोलीक पवित्र सभा होगडायता तांच्या गर्वान आनी हंकारान. देखून मुंदरसून देवाचें उतर म्हणटा 3ऱ्या वळीर मोग मैपास नातलेले, असमाधानी, निस्कुचारी, भास्कळ, हरामी आनी सर बरेपणाचे विरोधी, घातकी, अक्कल नातलेले आनी गर्वान फुगल्ले, देवाच्या मोगा बदलाक आपल्याच कुशालायक लाभदल्ले. वय सभा थरांची उणेपण अस्कत काय नालिसाय लजेबरीत करणे तांच्या जिवितांत आसात. त्या विशयान ते उलयनात. समर्थतेचें सल घेवन भितरलो सार इन्कार करतले तसल्यांची साळावळ तुका नाका. हांचेच भितरले ते घराघरांनी वचून अस्कत स्त्रियांक उलयतले. पळया ही गज आसा. वाडे वाडे आसात पूण थोडे जाण खंयच्याय पंगडाचे म्हणून आमचे इगर्जींत आसलेल्या लोकांच्या घराघरांनी वचून वाड्या वाड्यांनी वचून तांकां नीज खऱ्या भावार्थांत पयस व्हरचे तसले आसात. वय स्त्रियांक भुलयतले, पातकांच्या भोऱ्या पांदा आडसतल्या आनी खोट्या वडण्याच्या लारांचेर धलतल्या स्त्रियांक ते ससारायेन आपल्या मोठी भितर धरतात. ह्यो स्त्रियो कोणा तावनी शिकोवंक आसात तरी पूण स्वताची पुर्ती समजणी घेवंक बिलकुल शकना. तर मोगाचें हांवें आनी तुवें नीज जावन
नव्यान जल्माल्ले व्यक्ती जायचे. आमच्या कॅथोलिक भावार्थांतय बाप्तिस्म घेतला तर आमच्या बाप्तिस्मान जे कितें आमी जोडलां ते जियोवचे तसले जायचे. फेब्रुवारी म्हयन्यांत ह्या वर्साच्या पापसाहेबान देवा सहायम लाजर म्हणल्या भारताच्या व्यक्तीक नागरिकाक सांत म्हूण पासारची प्रक्रिया आरंभ केली जावन आसा. हो देवा सहायम लाजर भारत देशांत कन्याकुमारी लागसार जल्मालो जावन आसा. 1712 1750 आनी 2 इस्व्यांत तो मार्तीर मेलो. त्या काळार त्या जाग्यार प्रदेशांत राय आनी अधिकार असल्या ब्राह्मणांक वर्ती बेजाराय जाली. हो संपूर्ण तरान दैवीक अनुभव जावन क्रिस्तांव जाल्ल्या वेळार आनी ताच्या उपरांत ताच्या पत्नी कितें क्रिस्तांव केले, ताच्या कुटुंबाच्यांक क्रिस्तांव करतना तांकां भोव राग येवन हाका असले रायाळ अधिकार आनी सगळे जबाबदारी तावन हाका कान उडयतात. तरी हो भावार्थान थीर रावता. कित्याक हाका जाल्लो तो अनुभव हाका संपूर्ण तरान नव्यान जल्माशें करता. देखून तो भियेना. हाका दग दितात, हाका मारतात, बेश्टें तरी अपप्रचार करन फोडकीर अपराध तेजेर घालून जैलान घालतात. सदांनी ताका मारन सगळ्या गांवार ताका भोंवडयतात आनी थंय उदक नातल्या जाग्यार घालता आसतना अजापानी म्हणल्या बरी तो खंयच्या जाग्यार ताका घाल्लें थंयसर उदक भायर सरता आनी ताची तान देव बगयता. आनी तें उदक आजुनूय थंयसर वळोन आसा. कितलोसो लोक थंयसर कन्याकुमारी लागसार देवा सहाय लाजर त्या जाग्यार वेतात. देवा सहाय म्हळ्यार देवाचो इश्ट, लाजर म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ देवाचो इश्ट म्हणलो अर्थ. ताका कानवडता जाल्या उपरांत बाप्तिस्म मेळ्ळ्या वेळार हें नांव ताणें घेतिल्लें जावन आसा. कितले कश्ट ताका दिल्यार ताचो भावार्थ तो साणिना. उपरांत ताका गडी पार करून एका राणांत ताका सोडटात. त्या राणांत सयत आसल्या वेळार इतली अपुरबायेची भगिवन जिणी, ध्यानाची जिणी तो जियेत आसतना लोक हारी हारीन ताजे लागीं वेता आनी जायतो लोक कानवडता जाता. देखून मोसरान आनी हग्यान उपरांत ताका गुळो घालून अकरे लगाट काडटा. कितलेशें ताका कश्ट दिल्यार तो केदाळे संतोषान आनंदान तो आसलो. कित्याक तो संपूर्ण तरान नव्यान जल्मल्लो, एक नवो व्यक्ती जाल्लो. पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता आपोस्तल कृत्या बुकान 7व्या अवसरान स्टेफानाक फातरायता आसतना सयत तो वयर पळयता सर्गार ताका देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो सिंहासनाचेर बसलें ताका दिसता. त्या दियोकान लॉरेसाक कायलीर बसतना सयत तो हांसून हांसून ते कस सोंसता आनी सगळ्या रोमी साम्राज्याच्या खनवडतारपणा खातीर तो मागता. म्हाका न्हू आमी नव्यान जल्मल्ल्या वेळार आमच्या बाप्तिस्माचे नीज आपोवणे आमी जाणा जाल्ल्या वेळार म्हाका न्हू एक विशेश आनंदान, धैर्यान, बोळान, सत्तेन, जाणवायन, उमेदीन आमी भरता आमची क्रिस्तांव जिणी जियोंक आनी ती परगट करूं. आनी असल्या भावार्थाच्या उजवाडान जियेल्ल्या वेळार म्हाका देवा थावन बरी भलायकी, शांती समाधान, धादोसकाय, सर्गीचे सासणीक जिवीत आमचे थंय वळोन येता. आज म्हाका तुमकां थँक्स हांव मागतां. तुमी तुमच्या जिवितांत बॉर्न अगेन नव्यान जल्मोचो अनुभव तुमी जाण घेया. बाप्टिस्ट तुमकां देव जेजू थंय बाप्तिस्म मेळ्ळा आनी तो बाप्तिस्म परगटचे खातीर देवान तुमकां आपयलां. हें आपोवणें तुमचें थंय म्हाका तुमकां तें विशेष रितीन उमेदीन तें बरोवं. तुमी जावन आसा पेंटेकॉस्टल पवित्र आत्म्यान भरलेले. खंयच्या एका पंगडाक आमी भरती जावची गरज ना. ते पंगडाचेय आमचेच थंय एक जावन आसात. पेंटेकॉस्टल सयत आमच्या कातोलिकान थंय एक जावन आसा. आमी सर कातोलीक आमी सर सांगता एकच भावार्थ, एकच स्वामी, एकच देव, एकच एकवट जावन म्हाका आमी जेवया. देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमकां हर एकल्या फावो जावं दी. तर म्हाका आमी सर दोळे धांपून मागणें करया. भोव मंगळा सर्गींचे बापा, तुवें आमकां एकच बाप्तिस्म दिलाय, एकच भावार्थ दिलाय, एकच स्वामी तूं जावन आसाय, एकच आमचो देव तूं जावन आसाय. बापा, आमच्या बाप्तिस्मांतय तुजें जिवीत आमचे थंय वळोन येता. बापाचें, पुता जेजूचें आनी पवित्र आत्म्याचें भरोवन ओमतोच्या मापान शांती समाधान आमकां मेळटा. बापा, तें जिवीत आमकां हर एकल्यां फावो कर. तुज्या त्या दैवीक जिवितांतय आमची हर एक पिडा शिडा गूण कर. आमचे हर एक कश्ट अनवारा पयस कर. आमचे कश्ट संकश्ट आमचे तावन निवार. आमकां वेळो घाल्ल्या सर वायटा विघ्नतावन विशेश जावन कोरोना व्हायरस खरगा तावन आमकां संपूर्ण सुटका लाभय. बापा, ह्या संवसारांत आमी कश्ट सोंसी जाय, संकश्ट सोंसी जाय, दोगदणी सोंसी जाय आनी सासणीक जिवीत जोडी जाय म्हणून तुजी खुशी जाल्यार लाजर देवा सहाय मरी व्हडा संतोषान ते सोसूंक, व्हडा आनंदान
त्या कष्ट संकश्टांची न्हंय उतरोंक बापा तुज्या हाजरपणाचे कृपा आमकां तूं फावो कर. हे दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम पळयतल्या समेस्त तांचेर आशिर्वाद घाल बापा. काम नासलेल्या बसत मागता हांव, खटल्यार असलेल्या बसता मागता हांव, मरणांतीक पिडे वरवीं कश्ट जाल्या बसत मागता हांव, कोरोना व्हायरसा वरवीं कश्ट जाल्या बसत मागता हांव, हर एका समस्यांत आसलेल्या बसत आमी मागता हांव बापा. तांचे सर समस्यांत तूं तांकां पाव बापा. तांचे दुकां पसून काड, तांचे गंध बेजाराय पयस कर. बरी भलायकी, शांती समाधान आनी भरोन ओम तांच्या मापान जिवीत तांकां फोव कर. समयान जेजूच्या नांवी हांव मागतां. आमेन, आमेन, आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो आनी सर्पदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. परतून आमी मेळया दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमा मुखार. तेदोळ पर्यंत स्वामी जेजू सदांच ताच्या मोगांत तुमकां चलोवन दिवचे.